ह्या मिसान रोजारियो आनी आर्थांजेला कार्दोजो हांच्या ओतम्या खातीर मागुया. मीस पेटविला सावियो आनी वेरोना कार्दोजो. तेच भाशेन पांचू मॅन्युअल तेरेजा हिच्या ओतम्या खातीर ह्या मिसान मागुया. मीस पेटविला विला ट्रिजा आनी फामली. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकलो तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्योंत आगोस्तीन दोर्माध्यक्ष आनी 2 शास्त्री हाचें समरण करता. कालच्या दिसा बाग्योंत मोनिका ताचे आवयची आमी समरण केलें. बाग्योंत आगोस्तीन आपलें जिवीत पयले सुवातेर पोजडपणान जियेतालो. पूण जेन्ना बाग्योंत मोनिका ताचे खातीर मागता आनी ताच्या सांगाताची जिवंक तयार जाता, तेन्ना सावन बाग्योंत आगोस्तीन आपल्या खासगी जिवितान पळयता आनी बरो मनीस जावन वावरता. तेन्ना सावन तो थियोलॉजी आनी फिलॉसॉफी शिकून जायतीं पुस्तकां बरयता. जायत्यो शिकवण्यो ज्यो आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत आसात त्यो बाग्योंत आगोस्तीनान बरयल्ल्यो आनी शिकयल्ल्यो आसात. आमी आमच्या जिवितान जायते फावटी चुकता, पूण जेन्ना आमी देवाशी येता आनी ताका आमच्या जिविताचें देणें करून ताच्या हातांत घालता, तेन्ना आमचें जिवीत देव चलोवंक तयार जाता. तर हेंच करून ह्या मिसान आमकां मागुया. जायते फावटी आमी चुकल्या तेन्ना त्या पातकांची दूख दवरुया आनी बापा कडेन भोगसुणें मागुया. हांव पापी, स्वर्गदूतार देवा आनी तुमकां बाप दिलो सांगता, मनान चिंतून मनान चाल, ताच्या दर्यान वळीन सोडून हांवें जायतीं पापां केल्यात. हांव सोपरात तेका स्वताक घेवन सदांच सांबाळून घे. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाप दिलो. तुजे खातीर आमच्या सौर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थना. ह्या वेळार थोडोसो बोध शांत रावून जायत्या जाणांनी आमकां मागूंक लायला, तांचे खातीर मागुया. आयज जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समोरून तांचे खातीर मागुया. आमच्या सोरभोंवतणी कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसान जायतो लोक सांपडला. जायतो लोक हॉस्पिटलांनी आसा, तांचे खातीर मागुया. बापा, तूं ओगणीत जाणबाय, तूं एकलोच मोग. पवित्र आत्म्यान भरलेल्या बाग्योंत आगोस्तीना वरी आमचेय ओतमे तुका ताणिल्यात. आमची काळजां तुका ओतवेतात, कित्याक तुजींच जावन तुवें आमकां रचलें आनी तुका भोगल्या शिवाय आमच्या काळजांक थार ना. ही आमची तान आनी भूक वाडोवंक आनी भोगोवंक धाड आमचेर भोवती
तुझ्या मोगाच्या आत्म्याची आमच्या सुम्यांक तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव पवित्र आत्म्यान सांगता जी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनान Agivon Paulun, Korinthकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, पवित्र स्नान दिवन क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नपयत जायना जावन मनशाच्या जाणवायेची उतरांनी तें परगट करून ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेंपण, पूण तारण मेळना तांकां. मुणगे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जाणाराच्या जाणवायेच्यो हांव भस्म करतलों आनी बुदवंतांचे बुद्धीचो हांव नाश करतलों. जाणार ते खंय आसात, शास्त्री ते खंय आसात, ह्या आमच्या कालाचे तोत्र ते खंय आसात. ह्या संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेंपण लेखूंक ना जाय. खरेंच म्हणल्यार देवान आपल्या जाणवायेन थारायलोले प्रमाणे संवसार आपलेच जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आनी परगट्टावन त्या निरोपाची पिशेपणा वरवीं बाबार दवरलोल्यांक तारण दिवन देवाची खुशी जाली. जुदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता, पूण आमी परगट्टावन तो खुर्सार खिरायिल्लो क्रिस्त. हो जुदेवांक काळांतलो आनी ग्रीकांक पिशेंपण, पूण देवाचें आपोवणें आसा तांकां, जुदेवांक तशेंच ग्रीकांक तो क्रिस्त. देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाचे जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोकताय दिसता तें मनशाच्या बोलावून अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर. तुमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. बऱ्या मनशांनो, सर्वेस्परा मुखार स्वताचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोड गितां गायात. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. सर्वेस्पराचे उतर खरेंच खरें. सगळीं ताचीं कर्तुत्वां विस्वासपणाचीं. नीत आनी प्रमाणीकपण हीं दोनूय ताच्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिस्कोटायता. पर्जांचो कल्पना तो निर्फळ करून सोडटा, पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासनाची ताच्या काळाचे ओत्रेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपट बोल्ला. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. मनशाच्या पुता मुखार खात्रीन उबी रावूंक मागणें करूंक जागृत रावात. सर्वेस्पराक जोय.
सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वोकार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवन भायर सरलोल्या 10 आंखवारी भाशेन सर्गीचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणू आसल्यो. 5 पिसाड आंखवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनी बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंखवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हळें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवन येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसल्यो त्यो ताच्या बरोबर लग्नाचे वस्त्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्या आंखवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाद बाबा भयणीनो, आजच्या ह्या सेवादोरमान आमकां 2 उतरां वापरलेलीं दिश्टी पडटा. शाणेपण आनी पिसाड. 5 पिसाड बायल्यो, 5 शाण्यो बायल्यो. आनी पयल्या वाचपांतूय आमी आयकलां कशे भाशेन भाग्योन पावलो आमकां सांगता, थोड्या लोकांक जें आमी कितें कोत्ता तें पिशेंपण दिसतलें आनी थोड्या लोकांक तें शाणेपण दिसतलें. जायते फावटी जेन्ना आमी आमचे मागणें करता, त्या दिसांनी आमकां देव मंदिरांत येवंक मेळना, तर आमी घोडे आमच्या मोबायलाचेर, आमच्या टीव्हीचेर हें मीस पळयता. तेन्ना जेन्ना आमकां थोडो लोक पळयता, घोडे तो म्हणत, हें आनी कितें पिशेंपण. घरांत रावन ती टीव्हीचेर पळयतात, म्हणटात आमी मीस पळयता. पूण जेन्ना ती पिशेंपण म्हणटा, आमी आमचेच भितर भावार्थान भरलेली मनीस जावन आमी घोडे तें मीस पळयता. हातूंत आमचो भावार्थ गरजेचो. आमी आमच्या भितर कितें चिंताव काय, कितें इंतेसांव आमच्या मनांत आसा काय, तें आमी आमकांच उगडास हाडूंक गरज. जेन्ना आमी आमचे मागणें कोत्ता घराब्यान एका बरोबर बसून, तेन्ना आमी आमकांच एक रिमांयडर कसो दिवंक गरज. आमी कित्याक हांगासर एकठांय जाल्या, कित्याक हांगासर आख्खी फॅमिली आमची बसून मागणें करता काय, कित्याक आमी आमच्या देवाचेर भावार्थ दवरता. जशे भाशेन भाग्योन आगुस्तिनान केलें. घोडेक पयल्या ताच्या जिवितान तो बजडपणान जियेलो, पूण मागीर ताका गमून आयलें की जेजू ताच्या जिविताचो मास.
आनी ताकाच लागून ताणें आपलें जिवीत परतून करोस. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, घोडेक आमी पिसाड मनशां जायत दुसऱ्यांक, पूण देवा मुखार, आमच्या देवा मुखार आमी शाणी मनीस जावन करोस. आमकां घोडेक जायते फावटी जें आमी कितें करता तें समजणी मेळना जायत, पूण जेन्ना आमी आमच्या बापाशी मुखार आसता तेन्ना ताका तें शाणेपण जाता. तर ताचे मुखार, ताचे सांगाताक जेवूंक, ताचे खातीर एक शाणी मनीस जावन आमकां ताचो आदार ह्या मिसान मागूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रथमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सुस्नान सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय. तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक पयलीं दिलान मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक विवण जातलो. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोणवाल्या बाबा, आमी तुका भेटयता तें बलिदान आमचे सोडणीच्या उगडासाचो संस्कार. भक्तीन आमी तातूंत वांटो घेवंक आनी हे परी जावं तो आमकां एकपणाची गुणां आनी प्रिती मोगाची गांठ. हें आनी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कार्य आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एकाच काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोट करता. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करता. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या. तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र स्वर्ग आनी संसार सर्वेस्पराची नांवी बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोच. आपलेच कुशीन खुश मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो
समोर तुमची तेच परीन जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले दिया ही म्हज्या रोगताची काच नव्या आनी सासणीक फरलाचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारो कर हें म्हज्या उलसाक पुराय पयलो भवार्थाचो गुट पुरगोटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरुता तुजें पुनर्जीवनपण आमी पुरगोडटा तुज्या येण्याक आमी अंतरयता बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळ्यांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आजून वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सरस्परा केवळ तुमचे दिसतलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमचो घेवन बाबा फिलीप नेरी फेर्नांव आमचो पंथी बाबा सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान हाडून पुनर्जीवनपणाचो परमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाप जिवन तांकां तुजी इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें कोर्स सगळी तुमकां मोड पडून आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगातीन भाग्यान दवरून दिता भाग्यान काकुस्तीन भाग्यसे आनी सोडकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वाटोवं तांचे सनाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बाबा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थना देर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज संताय तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरो राज आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक माफ तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां तांतयेन पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराक स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्कार आनी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाराची जेजू क्रिस्ताचे न्या आमी बोरमाशान वयता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांसून एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले
ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ही सुभागी सोमी म्हणटा क्रिस एकलोच तुमचो गुरू तुमी सगळीं भाव भयण प्रार्थया बाबा आमी जेजूचे सांदे आनी ह्या पवित्र जेवणान जिवोन जेजूक आमी घेतला जाका आमी शेवला ताची कूड सुपुर्णायेन आमी जावचे खातीर ताचीच पवित्रताय ह्या जेवणा वरवीं आमचे भितर वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा